आणि हांव गांवांत नावेलीचें आनी म्हाका सोयीक मेवला तुमकां सगळ्या गोंयकारांक घालूंक एक पारकोणें। फाटल्या 30 वर्सां सावन हांव कार्मेल कॉलेजींत विद्यार्थ्यांक कोंकणी हो विशय शिकयतां आनी विभागाची मुखेली म्हणून वावुरतां। चिकाली बायो-क्रुसेडर्स आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन पारकोणें कितें तें सांग ही स्पर्धा सुरू केल्या आनी कोणेच करूंक ना तसलें काम तांणी करून दाखयलां। वालोर तांच्या वावराक आनी तांच्या सगळ्या वांगड्यांक। पारकोणी वा ओमाणी ही कोंकणी भाशेचोच एक भाग आनी हातूंतल्यान कोंकणी भाशेचे दायज आनी कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय लोकां मदें परगट जाता। आमकां हें दायज आमच्या जाणटेल्यांनी दिवून दवरिल्लें आसा आनी तें लोकां मेरेन पावोवप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जावन आसा। आतां हांव म्हजें पारकोणें तुमचे मुखार दवरतां। म्हजें पारकोणें अशें, चीट दिवन आयकात। बोर्ड बोर्ड कामताक 2 पुंजाले कितें तें सांग। आपण रिपीट करता। बोर्ड बोर्ड कामताक 2 पुंजाले कितें तें सांग। तुम्ही ह्या पारकोण्याचो जबाब बेगीचे बेगीन दिवन धाडचो। देव बरें करूं।